तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच पोटांत एकाच काळजांत तुझे मुखार आमी एका एकाच पोटांत एकाच काळजांत तुझे मुखार आमी तुका मनोनामान करून तुझ्या काळजांत सोदूच्या एकाच पोटांत एकाच काळजांत तुझे मुखार आमी येता एकाच पोटांत एकाच काळजांत तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमेश क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यासुने आमी तेसलोनिकारांक बागून पावलूची चीट सुरू करता आयज. आनीक जेजू परतून येतलो हें पावलू परगट कोत्तालो. परतून येतलो समजणी जाली संवसार काबार जाता म्हणून. आनी जायते फावट आमचे मदें संवसार काबार जाता. 2000 वर्सां पावतालीं तेन्ना संवसार काबार जाता. असलें कितें पावलूच्या काळार घडोवंक लागलें. आनी लोक जाय तो काम करिनासलो. संवसार काबार जाता त्या काम करूंक जाय. असलें कितें आयज पावलू परजेक सांगता. आमी आमचें जिवीत दिवंक जाय सदां काल देवाच्या एकवटान. आमचें ट्रान्सफॉर्मेशन बदलप जावंक जाय आनी आमी मोत्तो स्वर्गार वेतल्या. हें देणें आमकांय मागुया. हें मी संबळयता दिनवासाच्या मनान जोझफ, जुलियाना, जॉर्ज काजाराचो दीस आनी सेबास्तियाना फेर्नांदाच्या आत्म्याक. आनी हे मिसान आमकां फावो तो वांटो खातीर सुरवातीक देवा शिवाय पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट उलोवन भलय सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे बसत बेगीन सुदारत जांकवा मरीक सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थना. सर्वेस्परा देवा, तूं बाळत्यांक एका मोनाचें आनी एका काळजाचें कोत्ताय. तूं फॉर्मायताय ताचो मोग करूं आनी तूं भासायताय ताची आशा धरूंक तुजे परजेक फाव कर. अशें अतीर संवसारांत जे तणा जंय खरो संतोश आसा थंय आमची काळजां तीर करून दवरूंक आमकां निर्मी. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीं तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. बागयोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी
आनी ताचे भोंवती आमी सगळीं जमतल्या ह्या विशीं तुमचे लागीं आमी मागतांव तें हें. सोम्याचो दीस पावलो म्हूण सांगून कोणें बाकीट केलें जाल्यार वो हांवेंच अशें म्हणलें वो बरोवन धाडलां म्हूण कोण कोण सांगीत जाल्यार तुमचें मन सोंपेपणी घुस्पूंक दिनाकात. वो तुमी आकांतचें न्हय. तुमकां कोणेच कशेच भाशेन फटोवंक दिवं नाकात. आमी तुमकां परगटलेल्या शुभ वर्तमाना उद्देशीं आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यांत. म्हणटोच भावा भयणीनो थीर रावात आनी जावं तोणी जावं चिटी वरवीं आमी तुमकां शिकयल्यात त्यो रिती चाली गोड दवरात. खूद जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी आमचो मोग केला आनी आपले कुरपेन आमकां सोरो नासलेलो धीर आनी थीर बोरवांसो दिला तो देव आमचो बाप. तुमच्या काळजांक धीर दिवन आनी सगळे तरेच्या बऱ्या कोरण्यांनी आनी उतरांनी तुमकां थीर आनी गोठ करूं. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. पोतून म्हणया, संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. सर्ग सगलो आनंद भोगूं, उलासूं आखो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गणगण. जबाब. संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. फळां सयत पिकाळ जमीन, बुरकुटूं आनंद भरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटून खुशाल भरीत. जबाब. संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. मनसुबी प्रितुमेची सगली नीत संवसाराची पोरजांची करूंक जोडटी परमेश्वर पळे येता. जबाब. संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. उद्गार. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत, तें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतनां पारकिता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, दोंग्यां दोरशास्त्रांदो आनी फारिज्यांदो तुमचें कोटा. ओर्तेलां शेपू आनी जिरें असल्याचो दाव वांटो तुमी दितात, पूण समूरचे अदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत काकूत आनी विस्वास हें तुमी सोडून दिल्यात. ते तुमी चुकोवचे न्हय आसले, पूण हें तुमी पाडूंक जाय आसलें. 1000 जोडारी घालून हाडटात आनी ऊंट गिळटात असले कुडे फुडारी तुमी. दोंग्यां दोरशास्त्रांत आनी फारिज्यांदो तुमचे कोटा,
तर पात्रां आनी ताटां भायल्यान आसा तें तुमी नितळ कोत्तात आनी भितरल्यान तुमी नागोवणी आनी पोजडपणान भरल्यात. आरे कुड्ड्या फारिजिया भायल्यान आसा तितलें नितळ जावच्याक पात ताटां भितरल्यान आसा तें पयलें नितळ कर रे. सुमयाचें शुभ वर्तमान. Berkenan kepada Kristus. दोस शास्त्री आनी फारिजियो हो धर्म फुडारी धर्माचे फुडारी आनी भायल्यान दिसती पडटा त्यो वस्तू बरे भाशेन कोत्ताले नांव मेळचे खातीर. आमी कितें बरें केलें तें नांव मेळूंक जाय आमकां अशें चिंतप आहलें आदीं. आमचे इगोर्जांनी बी चिंतप आहलें एक बांक दिलो तेजें नांव येवंक जाय म्हजें हो हांवें दिला. हो कितें हांव इगोर्जेक दिता थिंगा नांव येवंक जाय म्हजें. आनी जेजू म्हणटा तुजी मुजरी हिंगाच मेळ्ळी तुका, स्वर्गा राज्यांत कांय आसचें ना. हें आमकां जेजू सांगता. तुजो उजो हात कितें कोत्ता तें दावे हाताक गमचें न्हय. तुजें गुपीत जावन दी कितें बरें कोत्ता तें, कित्याक स्वर्गार आहा तो बाब तुका मुजरी दितलो. आमी सगळीं स्वर्गार वचपाक तयारी कोत्ता, थेवे एकठांय कोत्ता स्वर्गा राज्यांत भितर सरपाक थेवे. आनी दोयाळ कन्यो बऱ्यो वस्तू आमी कोत्ता. आमकां निमणे जटे दिसा कितें सांबाळटालें तें जावन आसा हे बऱ्यो कन्यो आमच्यो, बो करून दोयाळ कन्यो. आनी ह्यो गुप्ती जावंक जाय. आनी आयज जेच्या काळार दोरसाचे फारिजियो आहले जे ओर्तेलां शिपूब जिरें असले 10 वांटो दितालेत, देव मंदिरांत दितालेत, पूण सुमूरचे अदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्याय नीत काकूत आनी विस्वास हें करिनासले. न्याय नीत काकूत विस्वास हें करिनासले. लोकां मदें नीत सांबाळप, लोकांक काकूत दाखोवप, विस्वासाची वस्तू करप हें करिनासले. ते पासत आयज जेजू शिडकायता, आमकांय शिडकायता. उपरांत भायल्यान सगळें भायल्यान दिश्टी पडटा तितलें बरें कशें दाखोवप, पूण भितरल्यान मेळ्ळें काळीज. आनी जेजू शिडकायता भायल्यान तशें भितर तशेंच जावंक जाय. तर आमकांय भयणांत बांद. हांव भायल्यान दाखयता बरो म्हणून, पूण भितरल्यान म्हजें नितळकार ना जायते फावटी. हांव दुसऱ्यांचें वायट चिंत्तां, हांव भितरल्यान दुसऱ्यो वस्तू चिंत्तां, वायट वस्तू चिंत्तां, पूण भायल्यान बरो म्हूण दाखयता. ताका जेजू म्हणटा भायल्यान तसो भितरल्यान नितळ तूं जा. दानातोरीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C14 पेज नंबर 34. C14.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता आसलींचा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकारी भयणी आमच्या राखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा एकेच बले वरवीं तुवें आपणायली परजा तुका करून घेतली. जे पवित्र सभेंत एकवटाची आनी शांतीची देणी देन आमकां फोव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासिया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर कडेन सत आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे वरवीं सगळे रोसणेक तिचें मूळ रूप परतून दिवंक तुका बरें दिसलें आनी ताचे सुपुर्णयेन आमा सुमेस्तांक तें वांटो दिलोय. सैमान कोरो देंवतो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारून ताणें सोगटा सर्वांक शांती समाधान हाडलें. देखून तुवें ताका सगळ्यो रोसण्यो वयर उबारल्योय आनी ताचो पाडलाग कोत्तेल्यांक सासणी सोडवणेची जोर जायसो केलोय. देखून देवतान महादेवदूतां सिंहासनान पदव्यां बराबर आनी सर्गीचे सल दरबारां संगाती तुजे मोहिमेच कितोन आमी निरोतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर देव, स्वर्ग आनी संवसार पडल्याच्या वैभवान होसाना सगळी सर्वेस्वराचे नामी येता तो सुपागी होसाना सगळी. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोळा पणजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून मागता. जावं ते आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडे आनी रगत. कोश मोरोंक सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेश परें जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोम्या आमी ओगोलो खाता आनी एका शिकें पियेता तितले पावटी तूं परत येसर तुजें मरण करता. देखून सर्वेस्परास मेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उडो आनी सवणीची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलें. देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुण्या रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तावले चे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा ते सिमियांव आदारी गोवणी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जन्माच्या बोरमाशान अंतरून गेल्यान ते आमच्या सगल्या भाव भयणी उगडास कर. ह्या चिकाली फिरगोजीन वावरून गेल्ले यात्नीक देवादीन जाल्यात
देवाची काकूत सासण विसो तांकां मागुया. शिकालशी पवित्र सभेंत एकी गरब्यांतली मरून गेल्ली भावार्थी पुरगुतान असले ओतमे कोण आसतना उगडास करतलो सांडलेले ओतमे देवाची काकूत तांकां पावसाक मागुया. आनी जे स्थगून वतल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची ह्या पवित्र मिसा बेळीन वांटो घेतल्यांची आयज आपलो वाडदीस लग्नाची वार्षी परस पाळटा. ह्या चिकाली फिरगोजींची येतल्या ल्हान सुपुल्या बाळांची भुरग्यांची तोंडाची पिडेस्तांची शापाय शामांची वावरा खातीर परदेसान घालपाक येवपाक बोटी आहात गोंया भायर आहात ज्या भुरगे बाळनाचे घरा बेबदिका ह्या घरांत रीण आहा काजांतल्यान प्रश्न आसा वा एस ना नवें घर बांदतात. गेलो सकाळ जाल्यार सकाळ जावचे बापाय गांवचे एकी गरबेचो आशिर्वाद समुदायाचेर फिरगो संस्थांचेरचो आशिर्वाद मागता. प्रवास करतल्यांक राख आनी सांबाळ कोणाच्या ऑपरेशनांत ताका बेकोणीचो हात लाय. ह्या गांवचेर ह्या फिरगोचेरचो आशिर्वाद घाल आमदां एक मागता. अशें बागेनाक वार देवाची मागीर सांगाती बागेन सेत सपोती बागेन धर्मता आनी सोर कळण कमानल्यान तर सगल्या सांता मोगतां बरोबर बागेन सेबास पाद्र पियो माद्री बागेन मिगेल काब्रियर राफायल बाळ काजीन तेरेस मा तेरेसा बागेन आंतोन बागेन आल्फोन्सा बागेन फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी बागेन इस्तेव म्हजो आस्कारी बागेन जॉन मारी बियानी यादनिकाचो आस्कारी तांच्या त्या सांगाता सास जिवितांत आमकां वांटो दी आनी ते सांगाता तुका वाकाणू आनी मुय म्हाका फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची संगातान ताचे ताई पवित्र आत्म्याचे कोणान देवा सुदार बापा सर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक. आमी एकाच बापाची भुरगीं आमी सगळीं भाव भयणां कशीं जेजू शिकयलें प्रार्थन आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी सगळ्या जगांत तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां करणे पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतले आमकां निवार दयाकण युतां सवस्क आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरिकतले आमकां उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळताय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तुज तिका कोडान सांबाळ. तूं जियेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमचे काकृत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमचे काकृत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पड्यात द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू असा मन समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर, नाणोय म्हाका उदकान पडोवपाचे, पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करात. तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोडूं कधीच दिवं नाका, वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सरशियो तूं म्हाका फरमाय, भक्तां सांगाती तुका वाकांच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पराज काकुतीचें वखद आमकां पुर्ती भलायकी दिवं आनी सगळ्यांत आमी तुका मानता तरी जावच्याक आमकां जे मोगान तिरान उबेवंत कर, क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात मी संपलें. शेवटाक आमी गायन घेवया. E3 पेज नंबर 77. E3 पयलो आनी 10वो श्लोक आमी गायतले. Small